Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Marcos Evangel अध्याय 6 वाक्य 30 आणि 1. तुम्ही तुमचे इतलाक वरे विंगड एक स्वते केया आणि थंय थोडो वेळ विशव घेया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वरे विंगड सुवातेक थोडो वेळ या. बाबा बहिणी, आम्ही जिविताच्या राटावळींत बुडोवन आसाव. हर एक दीस आमचे काम, आमचो वावर, आमचे जिवीत कंद बेजाराय, आमचे टेन्शनां आमी सदांच आमी हातूंत मग्न जावन आसा, बुडोवन वेता. जेजू म्हणटा, एक घडी बरो तुमचे इतल्याक वरे विंगड सुवातेक या. एक दीस एक फोन करने एक स्त्री म्हाका फोन असे मागण्याक रिक्वेस्ट करता, फादर मुझे पासो इल्लेशें मागा, म्हाका मस्त काम फादर, हांवें काम करचे कडेन काम असो लोडीतलो म्हाका, आनी म्हाका त्या बोर हांव तकली कोन पडली, लो BP जालें म्हाका, आनी ह्या वेळार म्हाका मस्त कश्ट जालें काम करूंक. कामासोबत तडकान घेवंक जायना फादर, म्हणजे बसत मागा. बाबा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक विशव जाय, कित्याक आमकां काम, आमच्या जिविताची वत्तड, भुरग्यांक शिकाप, व्हडांक घरची राटावड, आमचे कितें कुटुंबाची चडय भावोंक आमकां पुरो पडना, तांकां ना, थंय ते फुडें मस्कत जाता, हांव पडटा, हांव थोडी पोटी, आमकां जिवितांत सोसूंक जायना. जेजू म्हणटा माते वाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आणि 8. या तुमी कश्ट केले न्हू, वाजान वयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो, जेजू आमकां विशव घेवंक आपयता. जेजू आमकां ताजे आमचे कश्ट ताजे कडेन सांगूंक आपयता. जेजू आमकां ताजे संगत बसोवंक आपयता. जेजू आमकां ताजे संगत उलोवंक आपयता. जेजू आमकां ताचे संगत बसोवन आमचे कश्ट हाळू करूंक आपयता. आनी हाचे वरवीं देव आमचे कश्ट हाळू करता. बाबा भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, देवाची उतर आमकां इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां सांगता. 5व्या अध्यायांत देवा चरशी गेल्ल्या वेळार कितें जाता. आमी बाबा भयणीनो केदळा देवा चरशी येता, आमचें जिवीत कश्टांत तें आसलें तें सुखांत बदलता, दुखांत असलें संतोशांत बदलता म्हणटा देवाचें उतर. 19वें वाक्य आमकां सांगता, हांव जेरुसलेमा विशीं संतोशतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनी केदींच रडचे ना, आनी ते आनी केदींच आसचे ना. आपल्या प्रायेक पावतस प्रायाचे बर्तेक पावसर वासनांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्साचे प्रायर आसले मरतेल्या त्या मनशाक तरणाटो म्हणटली. 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिरापण पडला म्हूण समजतली. ती घरां बांदतली आनी तितून रावतली. 10 कामोळे लायत रोयतली आनी फळां खातली. हेरांनी रावचे खातीर ती बांदची नात. बगार सगळ्या म्हज्या लोकांच्या विशयांत हांव देव चिंतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, आज जेजू आमकां पिता, एक घडे भर म्हजे संगे या, थोडो वेळ विशव घेया. विशव घेवचें म्हळ्यार न्हिदचें न्ही. विशव घेवचें म्हळ्यार सोम्या सांगाता करचें. विशव घेवचें म्हळ्यार सोम्या कडेन उलोवचें आनी सोम्याच्या संगतपणांत करचोचें. आमचे जिविताचे लागीं वांटून घेवचें आनी तो आमचे कश्ट हाळू करता. बाबा भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजो, अर्गान पगलाप जेजो, जेजो, पगलाप जेजो, महिमा जेजो, महिमा जेजो, स्तुती जेजो, स्तुती जेजो, वंदन जेजो. वंदन जेजो. हालेलुया. 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 सोम्याक आतां आमचे मदें आपोवया. जेजू आमचे संगता येता. आमी जेजू संगता बसया आनी त्या पवित्र साक्रमेंतान जेजूक आराधन करया.
मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा तुझो करता सोमिया तू कर गांधीता दुनिया तू समो करता सोमिया तू का करता देता दुनिया तुझो करता तू कर गांधीता मुझो सोमी मन मानून घेता तू समो करता तू का करता देता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या तुम समो करतलो सोमी सोम्या तू म्हणजे विशयान चिंतलो दनी हांव एक सादो तुजी रचना पूण सोम्या हर एक दीस म्हज्या विशयान चिंताय आज म्हाका तुजे संगी वो वेळ करसूंक आपयलाय सोम्या सोम्या म्हणजे कश्ट सोंसुये तुका पळोवंक जायना सोम्या आमी तुका कळोवचें तुका पळोवंक जायना मनशा कुळान कश्टांत वद्दाडचें पळोवंक तुका जायना मनशा कुळान तुजे मुखार दुखांत बुडचें सोम्या तुका पळोवंक जायना कित्याक मोग करचो सोमी तूं इजिप्तांतल्या लोकांक पळोवन तूं रडलोलो कळवळलो सोमीन तूं जेरुसलेमाचे दिश्ट घालून रडलोलो दुखां गळयलो सोमीन तूं लाजराच्या पोंडार दुखां दिश्ट घालून दुखां गळयलेलो सोमी तूं सोम्या हांवें जाणा तुजें मोग तुज्या काळजांतलो मनशाकुळाच्या मोगा खातीर तुका जेजू तुवें तुका भेटोवन दिलोय कित्याक मनशान रडोंक नसो मनशा दुखांत आसोंक नसो मनशान हर एकल्यानी तुजे सरसून विशव घे जाय मनशांनी तांचे दूख तुज्या पांयां तळान वाट दे जेजू सोम्या तुजें तें जीव दिवचें उतर आमी आयकचे त्या उतराचेर आमी भरवसचे तुजे जीव दिवचे उतार आमकां तें उतार परत परत उत्साहान जेजू त्या उतरा मदें पात आमकां सुटका लाभचें म्हण तूं आशेताय जेजू कसलें आपुरबायसो मोग सोम्या तुजो सोम्या तुजे मुखार आयल्या हांव तुजो मोग तुजे कांती दयाळाय तुजें ती आमचें ती आसो हुस्को हें सक्कट जेजू आमी जाणा देखून तुज्या पांयां तळी जेजू आयल्या हांव आमी आराधन करता आमकां आमी जेजू तुका समर्पिता आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझो सोमिया मुझा
Hallelujah. 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 आराधनीय से वंदन हालेलुया हालेलुया स्तुति वंदन तुकार दान तुक समिया हमरस का सुंदर जरसना हालेलुया 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 we praise you Lord Jesus we thank you Lord we adore you Jesus we are our King and Master Lord we adore you Lord Jesus you are there in the blessed sacrament we believe you Lord we trust you Lord you are the divine healer Lord you are our comforter, Lord. We believe and trust you. We offer our sister, you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, God, Jesus, glad Jesus, Jesus, Mahima, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही तुमची इतलाक वरे विंगडे के स्वते केया आणि तोडो वेडविशव गया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इकडे बरं मी बसश्याम बाबा बहिणीनो जेजू आमच्या संगत आसा जेजू आमच्या कुटुंबात असा बाबा बहिणी अरियेकला आमच्या कुटुंबात जेजू जिवंतदार असा आम्ही अरियेकले कुटुंबात जियेता कुटुंबाचो मोग भोगता कुटुंबात संतोष भोगता कुटुंबात दुख भोगता कुटुंबात कष्ट भोगता सगळं आमकां आसा पूण आमच्या सांगता जेजू आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अरे एका संजेचे बाबा बहिणीनो आमचें काम जावन आमी संजेर घरा येता आसतना जेजू तेजी उतरां घेवन आसा तुम्ही तुमचे इतल्याक एक गोरे वेंगड सुवात घेया घरा येया एक घडी बोर संजेचो मागण्याचो वेळ करची या एक घडी बोर तुमचें उतार आयकोनच्यान करची या आनी थंयसर थोडो वेळ विशय घेया कित्याक संवसाराची जडाय तुमच्या माथ्यार आसा ती हांव ती हळू करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो एक घडी बोर आमी सुम्याक कुटुंबा जिवितांत आमकां दिल्ल्या केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्सिया आमकां जेजून एका पुरबाची कुटाम दिला आमकां हर एकल्याक मोग करची आवय बापूय दिला बाबा भयणीनो आमी आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याक आमकां आमच्या आवय बापूय देवान दिल्ली धैर्य व्हडलें दिरवें आमचो ताणें मोग केला आमकां ताणें पोसला आवयन आमकां पांदून दिला 9 म्हयने वावयला आमच्या बापायन कश्ट काडल्यात ती गोडल्यांत तांणी कितें आमकां चरयेक न्हेसोवंक दिला खावंक दिला जिवंक दिला कितें वर त्या पुरबाचें देणें आवय बापूय देवान आमकां दिवचें देवूच आवय बापूच्या रुपार येवन आमकां आमची जतन घेतलो आनी असले आमचें कुटुंब ताणें सांबाळलां बाबा भयणी देवाचो मोग जितलो पावना देवाक जवांच्या वांजेलात दे 3 वाक्य सोडत आनी सांगले बरी देवान असो मोग केलो संवसार असो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो असलो मोग जिवच्या खातीर देवान पती पतीन जावन आमकां एकवटायला पळया कितल्या पुरबाई प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया 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 हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करत वांजेला जो वांजेला दे 15 आमकां सांगता बाबा भयणीनो मोग करच्या खातीर देवान तुमकां पती पत्नीक सांगात हाडल्यान पळया एकामेका कश्ट वावून करून घेवच्या एकामेका सुख दुःख वांटून घेवच्या एकामेका मोग वांटून घेवच्या एकामेका जिवीत वांटून घेवच्या गुटाम घर भरच्या कितें उरतो संतोष तो देव पती पतीने मारी पात देव आमचे सांगता हजार आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमचो पवित्र कुटुंबाचो मोग देव फळादी करता आनी ते फळादी करच्या पासून भुरग्या बाळाचें देणें दिलां हरी एका भुरग्या मारी पात देव आमकां आपडटा आमचें थंय विचित्रां करता अजापां करता आनी आमचें थंय तो मोग दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो आमकां इतलें मात्र न्ही आमकां भुरगीं बाळां भाऊ भयणी आमी एकामेका एका रक्ताची आमकां भाव आसा भयण आसा घरान सदरचो तो शेजारी आसा आनी एकलो आसा पळय आमी एकामेका जेजून आमकां दिलां आमकां सांगतपणाचें देणें दिलां एक सोरीनी आमकां बोर जावंक सोडिना देव एकल्याक सोडिना कश्टांत पावतल्या मनशांक आमकां देवान दिलां आनी कोण ते येता तांचे मारी जेजूस बाबा भयणीनो म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें तुमी केलें म्हाका आस तुमी केलें माते वसो हांजेर दे 25 आमकां सांगता म्हज्या ल्हान भावा भयणी कितें केलें म्हाका आस तुमी केलें देव आमच्या भावा भयणी मारिपात शेजाऱ्या मारिपात वेल्या मारिपात आमकां देवान इतलो मोग दिला आमी सक्कट एक घडी भर देवा करसिया देवान दिले ह्या मोगा खातीर आमी सक्कट देवा करसिया ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವನ ಸ್ತೋತ್ರ Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो पोरस हिमाचल प्रदेशांत कितें जालें जाणांत मेघस्फोट जालें मोड बस्ट जालें आनी इतलो पावस येयलो तक्षण आवरायलें घरां वळून गेलीं थोडोसो लोक मरून पडलो मोल वाळून गेलो वाहनां वळून गेलीं कशें मेघस्फोट जालें बाबा भयणीनो देवान आमकां आपुरबायन जीव घरां दिल्यांत पावसा वादळान तेमकां देवान आमकां राखल्यांत पळया आमचो देव मातसो कितलो मोग करता आमकां सांबाळटा तो देवान आमकां राखलां बाबा भयणीनो कोवीड पिडे वरवीं कितलो लोक मेलो मोडी उलपायनी थंयसर पळया मोडी उलपां समेत त्या नवमोनेन लोक मेलो हजारांनी हजारांनी लोक मेलो बाबा भयणीनो पूण देवान म्हाका आनी तुमकां राखलां आमी जिवंत आसा ह्या पवित्र उंड्या रुपार सोम्या मुखार आमकां देवान आपायत राखलां आमचे भोंवतणी कोवीड आयिल्लें पूण देवान आमकां राखलां आमच्या कुटुंबाक राखलां बाबा भयणीनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो पोर हांवें टीव्हीर एक पळयलें एक गांवांत आमी इथिओपियान पळयता लोक थंयसर न्हेसोंक वचोर ना खाली आंगार आसात आनी आमच्याच कर्नाटकांत एका हडल्यांत
थंयसर लोक न्हेसून वस्तूर समेत तांकां ना नागडी म्हळ्यार भुरगीं आसात असले परिस्थितींत देवान आमकां न्हेसूंक दिलां पांघरूंक दिलां जायतें दिलां बाबा भयणीनो देवान आमकां कितें उणें करूं ना जावं पुरो इल्लेशें उणें जालां थोडी बोटी पूण आमकां उपाशी घालोवं ना देवान आमकां देवान सांबाळना दिसभर तो ग्रास दिता आमचो देव आमचो मोग करता बाबा भयणीनो हालेलुया 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 सक्कड आमी देवा स्तुती करया एक घडी भर आमकां इतलें दिल्या देवाची आमी स्तुती करया ಕ್ಷಮಿಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಣಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबा भयणीनो फाटल्या दिसांनी लॉकडाऊन आसले आमकां ही गरजेक येवंक जावना एकलो भाव म्हजे लागीं म्हणूंक लागलो फादर म्हाका मिसाक वचनासतना कितें जाता एक पोट ही दुखती जाल्यार पुरो आसली घरा आमी मागणें करता जाल्यार एक मीस पेटिनासतना एक तहर जाता एक भयण म्हणाली फादर कुमसार जावन हांव कुमसार तेन्ना म्हाका कितें जाता मस्त तळमळे जाता एक पोटी देवान कुमसार जावन पाव केला बाबा भयणीनो देवान आमकां एक कितें तें पाव केलां पळया आत्मीक आमकां बोळ नासतना जिवंक जायना ह्या संवसारान जे कश्ट फूड करूं जायनात आमी इतले ह्या परिस्थितीन जियेत जाल्यार आमकां धैर्य जायचे भावार्थ जायचे तिरासन जायचे हें जेजून आमकां दिलां आमकां जेजू ह्या उंड्या रुपार मिसाच्या बलिदाना रुपार आमकां दिता साक्रामेंता रुपार आमकां बोळ दिता आमकां सकत दिता आत्मी खाण दिता आत्मी जिवी दिता देवाचे उतराची जाणवाय दिता पवित्र पुस्तकां मारिपात आमची ती अजापां घडटात देवाचे उतर वाचतना कुटुंबाचो तेर्स आमकां सांगता दवरता इतलें आम सोमी करता आमचे जिवंत जेजूचें हाजेरपण पळया तें सोमी आमकां मागण्या रुपार आमचे थोडे वेळ आमचे विशय घेवंक या म्हणटा त्या मागण्या रुपार जेजू आमचे सांगता रावता आनी आमकां जिवीत दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सक्कड आमी एक घडी भर परतान आमी देव समेची स्तुती करया ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ सक्कड म्हणया ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ जय ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕ ದೇವನೇ ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವದಾಯಕನೇ hallelujah, 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 hallelujah. इकडे बरोबर रावया आमच्या थोडे दंपया
थोडं वेळ म्हणजे सांगता विषय घेया जेजू आता आमच्या लगे उलयता जेजूचे उतर आमी आयकता मता येया म्हजे सांगता ओरे विंगड हो सांजेचो वेळ हांव उलयतां म्हजी उतरां आयका जीव दिवची म्हजी उतरां तुमकां भलायकी दिवची उतरां तुमकां हिलींग दिवची उतरां तुमकां आपडची उतरां तुमच्या कुटुंबाक हिलींग दिवची उतरां तुमच्या कुटुंबान संतोशान भरची उतरां हांव तुमचे लगे उलयतलो पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत पवित्र आत्म्याची सकत बरोवन दी हे देवाचें उतर आमी घेवंक तो पवित्र आत्मा आमकां स्पर्श करून दी लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरीट हील एंड टचेस लेट इट फ्लो टू एवरी heart, every part of our body, that it may heal us and comfort us to hear the word of God. देवाचें उतर जिवंत सुम्याचें उतर शक्तीन भरलेलें भलायकेन भरलेलें कृपेन भरलेलें आमचे काळजां संदान जिवाच्या संदानी देखून आमकां जिवी दिवचे तसले गुण करचे तसले आमी आयकोंक आमची काळजां मन तयार करया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया सीनाय पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्याथावन तूं उलयलो म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या भर म्हज्या मोना काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका सक्कर म्हणया काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका ये तू सोम्या ये तू दन्या ये तू सोम्या ये तू दन्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावाय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका कळपीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले कवतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले पयस कर म्हजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी खंत बेजाराय दे तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका ये तू दर्या ये तू सोम्या ये तू दर्या ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज म्हजें तानेला तुका मोन म्हजें आशेला तुका
सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शबू वार्ता महिमा तुका येसुमिया तो ताणें तांचे लागीं म्हळें तुमी तुमचे इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया कित्याक लोक इतलो येतालो आनी वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली आनी ते मचवार सोडून तांचे इतल्याक एकसुरे सुवातेक गेले देवाचें उतर हें बसया बाबा भयणीनो थोड्या वर्सां आदीं हांव मुंबय एका फिरकजेंत रेतीर दिवंक गेल्लो आनी ह्या वेळार कावन्सिलिंगाक आयिल्ली एक स्त्री म्हजे लागीं एक सामासो सांगूंक लागली फादर आमच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागचय आनी म्हाका एक सोल्युशन दिसय फादर आमकां एक बिजनेस आसा म्हजो घरकार सकाळीं उठून 5 वरार उठता आनी बिजनेसाक वता आमी रावचे कडेन तावन तें इल्लेशें पयस आसा आनी तो घरा सांजेर पावता आसतना 10-11 वरां जातात फादर आमकां बिजनेस बरें आसा आमकां देवान जाय तितलें दिलां पूण आमच्या घरांत पाद्रापा जिवीत ना घरकार सकाळीं उठोवन वेता सांजेर वेता भुरग्यांक घरकाराचें तोंड पळोवंक मेळना तो सकाळीं उठतना भुरगीं न्हिदोन आसतात सांजेर तो पाटी येताना भुरगीं न्हिदतात भुरग्यांनी बापयक लागीं उलोवंक समेत अवकाश ना आनी म्हजें जिवीत पदर हांव कितें सांगो सांजेर आयलो रातीक आयलो घरकार पुरो जाता म्हूण तो न्हिदता सकाळीं पंत्यार उठ्ठा आनी विग्गी उठ्ठा आनी वेता काजार दोन इतलीं वर्सां जालीं पदराप एक म्हज्या घोवा लागीं बरें करून उलयल्लो दीस म्हज्या जिवितांत ना कुटुंबा जिविताचो संतोश ना पादर आमच्या जिवितांत आनी असल्या परिस्थितींत पादरापा दिसाचें हांव एकलें आसता आनी असल्या वत्तडाक सांपडल्ली हांव एका इश्टागतीक सांपडल्या पादरापा कितें करचें कळना म्हजी परिस्थिती समजलो शेजारचो एकलो मनीस येता आनी तो म्हाका येवन ह्या रितीन दसता आनी हांव कश्टांत आसा मस्त कश्टांत आसा पादर मेंटल टेन्शनार आसा हांव कितें करचें कळना बाबा भयणीनो कसली परिस्थिती पळया मनशाक आजकाल असली परिस्थिती येता मनशाक आजकाल कितें जालां आमी इतले बिजी जाल्या आयचो संवसार इतलो बिजी आनी आज आमची कामां आमचे राटावळी आमचे बिजनेस आसकडी काम करतात भुरगीं काम करतात घोवूय काम करता ऑफिसांत बायली कामाक येता घरा येवन येता आसतना सकाळीं पुरो जाता एकामेका उलोवंक समेत फुरसत ना घरा येवन रांदीचे घरा येवन खंयसर सांगतपण आसा भुरग्यांचे स्टडीज पळोवंक तुमी आवय फुरसत ना भुरग्यांक तांचो होमवर्क असो बरो येतलो जाला की भुरग्यांक आवय लागीं उलोवंक बापाय लागीं भुरग्यांक फुरसत ना जाल्या तसली परिस्थिती आमची आनी पावनांतल्याक कांय इल्लो वेळ मेळ्ळो मोबायल गोश्टूंक सुरू केलें
ते व्हॉट्सअप ते फेसबूक आनी इंस्टाग्राम हे म्हणून तोंडां पळोवंक समेत मनशाक अवकाश ना. असली परिस्थिती वास्तवीक परिस्थिती बाबा भयणीनो. मनशाचें जिवीत राटावळींनी भरलां. मनशाक आज मनशापणान जिवंक वेळ ना. मनशांनी मनशां वळखूंक अवकाश ना. मनशांनी मनशांनी देवाचें रूप पळोवंक आज अवकाश ना. देवाचो पवित्र मोग वांटून घेवंक घरांत अवकाश ना. असल्या परिस्थितीन आसा. आनी असल्या परिस्थितीन जेजू आमकां म्हणटा बरे विंगड के सुवाते घेया, थोडो वेळ विशेव घेया. बाबा भयणीनो, जर तर आज आमी असल्या परिस्थितींत आमी जर तर चिंतीन गंभीर तरान आमी कश्टाक सांपडटा. आज आमी मनशां थोडी फावटी इतलें की आमकां भलायकीचे पर्यंत जागृतकाणी हांव पुरसत ना. थोड्या तेंपार एक भाव ताका एक पिडा आसली. काम आसा, वत्तड आसा, मस्त वत्तड आसा म्हण ताणें निग्लेक्ट केलें. आनी आज जातलें, फाल्यां जातलें, परवां जातलें, कामांतच बुडलो. आखरेक टेस्टाक वता आसतना ताजें कॅन्सर 3rd स्टेजीक पावल्लें. बरो वचूंक नातलो, कांय करूंक जायना. डॉक्टर म्हणालो 3rd स्टेजीक पावला, वेळ उतरला. थोडी फावटी आमकां भाव भयणीन आमची परिस्थिती संवसारी राटवळेंत आमचीच भलायकी आमी आमकां वेळ ना. देवान दिल्लें जिवीत जिवंक आमीच पळया सुकून पडटा. गेल्या त्या वर्सा आमकां ह्या जागांक रेतीर आसली. ह्या रेतीऱ्या वेळार एक पाद्राप ग्रेगरी पिंटो एसवेडी ताणें आमकां ही रेतीर दिल्ली. तो सांगलो आमकां पाद्रापांक, ह्या जाग भावानो, तो म्हणालो आमकां, तुमी 50 वर्सां म्हणसर आनी सड्डे म्हळ्यार 60 वर्सां म्हणसर तुमी तुमच्या जावंक पुरो तुमी तुमची दिश्ट भायर आसूंक जाय. ओके, काम करतात पिरगजेंत तें काम राटावडी हें पुरो सगळें करतात. 60 जाल्या उपरांत तुमी तुमचे भितर पळया, भायर पळोवचें सोडा. कित्याक तुमकां आनी 60 वर्सां नात. 60 उपरांत बोनस मात्र. उणी वर्सां आसची. ती उणी वर्सां येदोळ तुमकां देवाच्या संगतपणां करसूंक मेळोनातली. आतां तुमी 60 उपरांत तुमी देवाच्या संगतपणां करसूंक प्रयत्न करा. अपुर्बाची शिकून दिली भाव भयणीनो. आमकां जाय देवाचें सांगतपण. संवसारी जिविताच्या राटावळींच आमी बुडटा मृत्युबोटी. आनी आज जेजूच आमकां सांगता, म्हजे सांगता, थोडो वेळ येया, विशेव घेया. बाबा भयणीनो, राटावळीच्या संवसारांत थोडी सवालां आमी आमकां विचारचें. ह्या राटावळीच्या संवसारांत हांव आनी तुमी आसा. पूण एक सवाल, हो राटावळीचो संवसार आमकां खंय व्हरता? हो संवसार आमकां खंय व्हरता? हें गंभीर सवाल. एक सवाल मिजरा आमी त्रप्तेचें आमकां, म्हाका ह्या तुमकां मरतना आमकां एक त्रप्तेचें दादोसकाचें मरण मेळात गी. मरतना शांतपणान हांवें बरें केलां म्हणलें, म्हाका म्हज्या मरणा दीस म्हाका बोगात गी. म्हज्या जिवितांत हांवें कितें केलां ह्या सवालाक म्हाका जाप दिवयेत गी. आनी एक सवाल विचारी आमी संवसार म्हण मस्त केल्लें इतलें पयशे आस्त घर बदीक हें वरयत गे मेळटाना. कोणेंय इकलां ना आमी हें वरयत गे पुरांगत सोडीचे. आनी एक सवाल, आमी केल्लें मस्त केलां, भुरग्यांक घासून दिता घासून उरात कितें? आमची भुरगीं दवरतात गे. कितलींशीं घडीतां आसात, आवय बापाय करतात, भुरगीं उमतें घालतात. कितें प्रयोजन? हांवें केल्ल्यान म्हाका तृप्ती आसा गे? ह्या आखरेचें सवाल बारीक गरजेचें. देवान म्हाका रचलां, देवान म्हाका जिवीत दिलां, देवान म्हाका संवसार दिला, आनी इतलें करना हांवें केल्लें देवाक तृप्ती भोगता गी. हांवें संवसार आरांटून केल्लें
देवाक तृप्ती भोगता गी ताका संतोष भोगत गी व्हडलें सवाल पाव न्हू. आनी आयच्या शुभर्तेंत आमी पळयता जेजूचे शीस जेजू तेजे शिसांक वावरां धाडटा आनी ते वता ते भारी संतोष तांकां मिसांवाचें जिवीत तांकां धाडलें आनी तांकां संतोश धाडटा. ते गेले देवसार धांवडयले पेडेस्तांक गूण केलें जेजून सांगलें बरीं जालें अजापां जालीं आनी संतोशान ते पाटी आयले थोड्यांक गेली पुरा सण भोगली. पूण जेजू कितें म्हणटा व्हेरी गूड आतां वसा परत्यान म्हणटा ना ना येया आतां गरज आसा तुमी काम केलें विशेव घेया. कित्याक परत तुमी वचूंक आसा तुमचें थंय परत दैवीक सकस जायचें. गुंडायन चिंताप करीचे मनशान कामच केल्या पावना चिंतूंक जे आपलें जिवीत कितें करता आपल्या मनशान व्हरून पळयचे कितलें काम करताय तितलें बॉसांनी नियाळ कर तूं कितें करताय म्हणून. तुवें बरें केलें की वायट केलां की म्हूण परिशिलन कर. तुवें केल्लें देवाक मान वता की तुका समा दिसता की तें परिशिलन कर चिंतून पळय. हाका मागणें द्यायचें हाका वेळ द्यायचे हाका आराधन द्यायचें देवा संगीत तुवें करसीचे थोडो वेळ एक घडी तुवें मागण्यार बसचें एकसूरपणान बसचें संवसाराच्या राटावळींतल्यान भायर येचें. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा थोडो वेळ विशेवाक या आमी इल्लोसो विशेव घेवया. आनी जेजू सांगता ते विशेव घेतात. बाबा भयणीनो आज आमी आमच्या जिवितांत हेंच आमी गंभीर तरान चिंत्या. जेजू म्हणटा म्हणजे सांगता थोडो वेळ करचे या म्हणून आमकां जेजू रेस्टाक आपयता. रेस्ट म्हळ्यार आमी राष्ट्र जावचें न्ही. थोड्यांक आमकां म्हळ्यार रेस्ट म्हळ्यार आमी राष्ट्रीय जावचें. रेस्ट म्हळ्यार न्हिदचें घट्ट काम करचें नाका करचें न्हिदचें वेळ पाड करचो हें रेस्ट न्ही हें राष्ट्रीय. आमगे रेस्ट केन्ना घेवंक आपयना. रेस्ट म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सोम्या सांगता करचोचें जिवीत अशें चिंता पटोवचें जिवितांत आमी जेजू कडेन उलोवचें. जेजू कडेन आमचें एग्जाम आमी कितें केलें एक परिक्षा करची आमची भुरग्यांक एक परिक्षा आसली बरी. त्या खातीर बाबा भयणीनो आमी आमकां सोमी नव्या स्पिरितान बरोवंक ताचे चर्चा आपयता. हें रेस्ट. रेस्ट म्हळ्यार सोमी आमकां नव्या स्पिरितान बरोवंक परत आमच्या कुटुंबा जिविताक परत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक नव्या स्पिरितान वचून दैवीक स्पिरीट तो संवसाराचो स्पिरीट न्ही दैवीक स्पिरितान बरोवन दैवीक चिंतपान बरोवन दैवीक दृश्टेचे जावन आमी काम करूंक सोमी आमचे जावन अपेक्षिता. आनी ह्या खातीर तसो संतोष जेजू आमचे लागीं वांटून घेता. ताचे शिसांक ताणें आपयलें आनी तो गेलो. बाबा भयणीनो ह्याचे सांगता जेजू केवल हाचे खातीर न्ही जेजू आनीक कामता. जेजू आमकां संगतपण दिता. जिवितांत आमकां दोन सायडी आसा उडास्तोरा. एक कॉयन पळयलां तुमी कॉयन घालतना नंबर आनी किंग दोन आसा. तशेंच आमकां जिवितांत सूख आनी दूख दोन आसा. जिवितांत कोडू आनी गोड दोनी आसा. देखून आमकां कित्याक जेजू आपयता आमकां केवल जेजू आमी संतोशाची गोजबोग न्ही. तुजें दूख तुजे कश्ट तुजी सलवणी तुजी निराशा तुजी पुरासन हें सगळें जेजू काण घेता. जेजू हाळू करता. ह्या खातीर तें वांटून घेवचें जेजू तुका आपयता. जेजू लागीं तुवें उलयचें तुजें काळजांतलें दूख सांगचें तुज्या बेजार तुवें जेजू कडेन सांगचें मुतींतली भायर घालचें दांबून दवरची न्ही ती. थोडे फावटी आमी कांय ना बॉटल्ड अप म्हणटा आमी आमची फिलिंग्स आनी मानसीक जाता आमी देखून आमची भायर येचें ती भोगना सुम्या लागीं आमी भेटोवन दिचें. ह्या खातीर जेजू आमकां आपयता. थंय देखून बाबा भयणीनो सुमी आमच्या कश्टांनी वांटिली जाता आनी नव्या उरुपान आमकां भरता. त्या देखून सुम्या सरचें आज आराधनांत आमकां एक अवकाश पवित्र उंड्यार परत जेजून आमकां हांगा आपयलां. थोडो वेळ विशेव घेया म्हजे संग घेया. एक सूर्या सुवातेक ही जावनच एक सुरी वात आराधन संवसारी राटावळी घरा दवरल्यात. आमचें काम आमी घरा दवरून आयल्या भाव भयणीनो. आनी आज कितलीं जाणां माध्यमार पळयतात युट्यूबार आराधना भाग घेतात. हो वेळ जेजून आमच्या सांगता करचो देखून इल्लोसो वेळ ह्या आमचो वेळ विंगड दवरचो. सक्कड आमचे राटावळी कंत बेजारे जेजू लागीं वांटून घेवया आनी सोम्या सांगता सव्या आमी ताका समर्पया.
सक्कड आमी एक घडीभर आमी आमचे मोती घ्या, आमच्या जिविताचे समर्पण आमी करया, सोम्याक आमचे जिवीत समर्पया. एक घडीभर आमी भाऊ भयणीनो सोम्याक आमची पातकां आमी समर्पया. आमच्या जिवितांत आमी कोडसाण्याची साईड जेजूक दिल्ली आसा, जेजूक आमी दुखयल्लें आसा, देवाक आमी दुखयल्लें आसा. आमी केल्लीं पातकां, आमी केल्ल्यो चुकी, आमी केल्ले वायट करण्यो, आमी उलयल्लीं वायट उतरां, आमच्या जिवितांत आमी आमचे ते बरोचशे अवगुण, वायट संवयो, आमच्यो लोपतवण्यो, आमचो राग, आमचो मोसोरू, आमी एकामेकाचो द्वेश, एकामेका तेची हागे जिद्द, आमचे ते कुडीन तेची कामो घाता, वायट ओडण्यो आनी संवसाराची सोडिलाई, वायट उतरां, वायट चिंतनां, सगळें संवसार आमचे ती आसा. हे आमी जेजूक समर्पया. सोम्यान जेजू आमचे जिवी तुका समर्पिता हांव. एक सूर तुवें आमकां आपयलां जेजू, हो वेळ तुजे सांगाता करसूंक आपयलां. सोम्या आमचे ते पॉयजन आसा, पॉयजन आसा, आमचे ते वीक आसा, पातकाचें वीक, कोटेपणाचें वीक सोम्या. आनी हे आमकां कश्ट दिता, दूख दिता, आमचें जिवीत बेजार हेचें करता, सलवणेचें करता. सोम्या आमचें जिवीत तुका समर्पिता हांव. सोम्या ह्या घडये आनी म्हणटा हांव, समर्पिता सोम्याचे जेजू आमची पातकां हस्कत गाय. सक्कड म्हणया, समर्पिता सोम्याचे जेजू आमची पातकां हस्कत गाय. बॉक्सी जेजू गोणकर जेजू जातो आमचो आत्मीक वय. बॉक्सी जेजू गोणकर जेजू जातो आमचो आत्मीक वय. बाबा भयणीनो, ह्या घडी आमी कुटाम समर्पया. देवान आमकां दिला परबाचें कुटाम. ह्या घडये आमचे आवय बापाय, आमकां जीव दिल्ली, जल्म दिले आवय बापाय, आमची मालगडी, आमच्या घरांतलीं प्रायवंतां, आमकां तुडवीड आमकां आमचे खातीर थंय मस्त कश्ट काडल्यात, जिवीतभर घाम वरयला, हात पांय झरयल्यात, तांकां आमी समर्पया. तांचे कश्ट समर्पया, उतर प्रायर तांणी भोगचे कश्ट समर्पया, आवय बापायचे कश्ट समर्पया, तांची कन बेदारे समर्पया. पती पत्नी आमी आमकां आमी समर्पया. कादारी जिवीत आमकां देवान दिलां, ह्या कादारी जिवितांत ते कश्ट जेजूक समर्पया. कादारी जिवितांत ती निराशा जेजूक समर्पया. कादार जिवितांत ते आमचे ती वत्तड आमी जेजूक समर्पया. कादारी जिविताचो संतोश आमी समर्पया. जेजूक आमी समर्पया. जेजू आमचे सांगात आसा. आमकां आसा ती भुरग्यांचे शिकाप आमी जेजूक समर्पया. भुरग्यांचे फुडाराची आशा जेजूक समर्पया. आमच्या घरांत भुरग्यांक शिकोवचे कितें आमची समस्या आसता ते जेजूक समर्पया. घरांतले समस्या, घरांतले रीण, आर्थीक संकश्ट, लोन आनी कितें जाग्याचे समस्या विविध आसता आमच्या घरांत आसता. घरांत समाधान ना, संघर्श आसा. हे सक्कड आमी जेजूक समर्पया आनी गावया. समर्पिता सोम्याचे जेजू मुझे गोटा मोगाची. म्हणया, समर्पिता सोम्याचे जेजू मुझे कोटा मोगाची. आशीर्वाद दी, संतोष लाभय, कोणी आत्म्या भलायकी. आशीर्वाद दी, संतोष लाभय, कोणी आत्म्या भलायकी. समर्प्या बाबा भयणीनो, आमची पिडा शिडा दिसभर आमी कितली जाणां पिडेस्त आसा, कितले जाणां तुमी टेन्शनार आसात. मागा पादर म्हणटात. पिडा सोसूंक तांकाना. कॅन्सर, ब्लड प्रेशर,
या डायबिटीस या हातपाय दूख गांठीची दूख टेन्शन गॅस्ट्रीक विविध मनचे पीड आमकां दोसता मानसीक पीड आमकां दोसता कितले वकात केले मुळवाद या हरणी आनी कितें जायत्यो पीड आमकां दोसतात वखदां खावन खावन पुरो जाली डाक्टर की वचून पुरो जाले सोम्या जेजू हे सगळें आमी तुका समर्पिता हांव सोम्या आमचे घरांतले जी पिडा आशिल्ल्या सोसूंक हांवें सोलवोन गेले सोम्या हाच्या तांकां वैयक्तीक सामर्थ्य येता सोम्या हे सगळें तुज्या पांयांतडी दवरता हांव हर एकली जेजू आमी आराधन करतले आहात तुज्या पांयांतडी आमची पिडा आमच्या घरांतली पिडा आमच्या मोगाच्या मनशाची पिडा आशिल्ल्या तुजे लागीं दवरता हांव जेजू हाळू कर तूं आमचो आत्मीक पळयत जेजू तुजे तावन मात्र सोम्या भलायकी मेळटा आमी पातयेता हांव आमी समर्पिता हांव समर्पिता सोम्या जेजू पिडा शिडा कष्टनवारा सकड समर्पिता सोम्या जेजू पीडा शिडा कष्टनवारा निवार आमकां दिवोलायकी दी आमकां शान समाधान निवार आमकां दिवोलायकी दी आमकां शान समाधान बाबा भयणीनो संवसाराक आमी समर्पया संवसारा खातीर मागया पवित्र सभे खातीर मागया पवित्र सभेचे समस्या मागया पोरस दिल्लींत एक व्हडली इगर्द ती फस्ट लावन गेली सरकारान बाबा भयणीनो आज आमकां एकच थ्रेट आसात आमी अल्पसंख्याक जाल्यार बोड ना आमकां दगदवणी सोडून आयल्या सगळ्या संवसार पवित्र सभे बसत मागया कोवीड पिडे द्वारे संवसार कश्ट जाता कुटुंबां अस्कस जाल्यान मस्त लोक कश्टांनी पडला कितलो तो लोक मरण पावला आनी की मरण आसात थर्ड वेवाचें बेत आमकां मृगोवन येता ऑगस्ट सप्टेंबरांतल्या थर्ड वेव येता म्हणलें आमकां बेश्टेन येते रितीन जागोवन येतेच जाता ह्या कोवीड पिडेंतल्यान सुटका मागया भारत देशान शांती समाधान आनी धर्मा मदलो संघर्श आनी भासा मदलो गलटो राजकीय पार्टी मदलो द्वेश झुजां आनी ही सगळीं थांबोवली मागया आमी सोम्या कडेन नैसर्गीक दुरांतां पावसा वरवीं कितले नैसर्गीक आवड येता वळटात नश्ट जाता लोक घरां वळटात लोक कश्टार पडला हर एका वाटेन कश्ट लोक निराशित जाला हर एका रितीन कश्टा मध्ये सोम्या आमी हो सगळो संवसार तुका समर्पिता कश्ट जो संवसार समर्पिता जेजू आज मनीस कश्ट जाता सोम्या तूं पळयताय तुज्या दोळ्यांनी काकूळ तूं कर कोवीड पिडेतावन आमकां सुटका दी ह्या अनवरांतल्यान आमकां सुटका दी सोम्या संवसार बाचाव कर संवसाराची पातकां बक्षी सोम्या संवसार खोटेपणां बरोवन गेला खोटेपणान भरल्या संवसाराक तुजी वळख दाखय सोम्या आज कितलेशा राष्ट्रांनी देवा तुजी वळख ना आज देव नाका म्हणटात धर्म वत्तड नाका म्हणटात देवच नाका सोम्या असली परिस्थिती तुवेंच रचलेली रचना तुवें रचलेलो मनीस तुका असं नाका म्हणच्या परिस्थिती पावला सोम्या ह्या संवसाराचेर आशिर्वाद घाल खाकोळत कर सोम्या आमी तुका समर्पिता आनी गायता समर्पिता सोम्या जेजू दिता सर्व आमी तुका सांगता म्हण्या समर्पिता सोम्या जेजू दिता सर्व आमी तुका आपड जेजू गोणकर जेजू बर आमकां कोर पेन तुज्या बापूड जेजू गोणकर जेजू
बरा कागोर पेंदोजा Alleluia, 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 Alleluia. सर्व ते समामी या घडये समर्पया. सभा अर्जनांनी त्यांच्या ते सांगपासून मागोवंक सांगला. शम्यान जेजू सुरत कालतावन आंजेलेन म्हणली एक बहीण तिचे बऱ्या भलायके खातीर मागोवन जेजू ती कुटुंबाची मागतात. पोरवांक सोम्या स्कॅनिंग जावंक आसा. या स्कॅनिंगान एक बरो रिपोर्ट येवन दी म्हूण सोम्या तिच्या कुटुंबाची तुजे लागीं मागतात. सोम्यान जेजू फिलीप म्हणलो भाव बऱ्या भलायके खातीर तुजे लागीं मागता आनी त्याच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागोन आसा. सोम्या एक भयण जेजू आपल्या चरकेचें शिकाप बऱ्या तरान जावंक आनी तशेंच त्या कुटुंबांत एक स्त्री तिचो बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक दी म्हणून जेजू तुजे लागीं कलतेपणान मागता. सोम्यान जेजू गोंयांत तावन ट्रुडी फेर्नांडीस आनी डार्विन फेर्नांडीस ह्या दोगांयकी कोरोना पिड्या वरी मस्त कश्टून आसात. कालच्या राती जेजू तांणी म्हजे लागीं फोन कर पाद्र ह्या आराधना वेळार मागा म्हूण जेजू विनंती केल्या. सोम्या तांकां आनी तिचे कुटाम जेजू तुज्या पांय तळी दवरता. बरी भलायकी दी ह्या कोरोना पिड्यांतल्यान तांकां निवार. मंगळूर तावन जेजू अलिविया म्हणली भयण आपल्या बापय खातीर मागता. सोम्या एक बरें काम त्या बापयक मेळोंक मस्तुरीन आसा. मस्त जाणांनी ताका पयशे दिवंक आसात. सोम्या ती फाटीं दिनात. एक तांच्या मोतीन घाल आनी सोम्या ताचे पयशे ताका फाटीं मेळोंक आनी अशा कुटुंबाक बाचाव कर ताचे रिणांत ताका सुटका दी. सोम्यान जेजू डेनीस म्हणल्या भावाक कॅन्सर सेकंड स्टेज आनी किमोथेरपी ह्या दिसांनी तो घेवन आसा. जेजू ह्या किमोथेरपी वेळार ताका तूं आपड आनी ताका ह्या कॅन्सर पिडेतावन सुटका दी. आरकोळातावन सेलिंडीको नामडी भयण जेजू पेंगटा दुखीन वळवळटा आनी मस्त कश्ट जाता सोम्यान ते दुखीन. पांय दुखी आसा तिका. सोम्यान जेजू तिका तूं गूण कर आनी तिका आपड जेजू. मेलरॉय डिसोजा मुंबय सोम्यान ताका बरें काम मेळोवन दी म्हूण तुजे लागीं मागोन आसा. काकुळट कर मेलरॉयची. आसंता म्हणली भयण जेजू गोंयांत तावन तिच्या दुयेक एक बरी सिरेक मेळो मागता. सोम्या तिका एक तिच्या दुयेक बरी सिरीक फाव कर. रेशमा म्हणली भयण जेजू आपल्या पतीची कॅन्सर पिडा गूण जावन दी म्हूण मागता. सोम्या बेगीनच ताका बरो कर आदल्या भलायके फाटी हाड. सोम्यान जेजू एक भयण लांब तें बतावन हरनिया मूळ वादनी शिरांच्या दुखीन वळवळटा. जेजू तिची काकुळट कर. तिच्या पती प्रॉस्टेटाच्या पती पिडेतावन गूण कर. तांचेर आशिर्वाद घाल. थंय येवतर प्राय तांकां समाधान दी. सोम्या जेजू तांच्या भुरग्यांनी बऱ्या तरान दोगांयनी बरें करा केर म्हणजे तांकां पळोवंक सोम्या तांकां फाव कर. एका भावाक जेजू मेडिकल आनी जॉब मेळोंक जेजू तुजे लागीं मागोन आसा. जेजू बरें फलितांश मेळोवन दी म्हूण जेजू मेडिकल तांकां ह्या तुजे लागीं मागता. ताका मेडिकल आसा आनी जॉब मिटींग आसा. बेगीनच ह्या मेडिकलांत आनी जॉब मिटिंगांत बरो रिपोर्ट दिवंक मेळ्ळो. भले पर्यंत मेळो हें बरें काम मेळोवन फावो कर. आनी बोंदेल आयरेन म्हणल्यार पयलीं जेजू मस्त ह्या दिसांनी ह्या पावसाच्या वेळार आंग दुखीन भुजांच्या दुखीन कश्ट जाता. जेजू तिची काकुळट कर. तिच्या भुरग्यांची सर ते सवां सोम्या तिणें तुज्या पांय तळी दवरल्यांत. सोम्या इंग्लंडान काम करण्याची एका चली एक बरी सिरीक म्हणून दी म्हण तसो बापय समात्यम तो जेजू तुजे लागीं मिनती करनासा. जेजू ती एक बरी सिरी तिका फावो कर. गोंयांत एक भयण जेजू आपल्या पुताक कॅनडान तूं बरें काम मेळ्ळो कसो मस्त देमतान मागनात ती जेजू. आनी तिणें आशात सोडली पूण जेजू तुवें अजापां केलां आनी तिच्या पुताक मस्त तें आशिल्ल्या एक काम कॅनडा पावून काम मेळत शिकलां. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. बोंदेलच्या एका भुरग्याक सोम्या पांय फ्रॅक्चर जावन
शिरांक मार जाला सोम्या जेजू बेगीन गुण जावच्या पासून तुझ्या लागी मागता आज प्रत्येक तन ही साकमळ एकलो भाव जेजो जल्मा दिसता तो पूण आज ताजेर विशेष तुजे ताजेर जे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ते मागतात लिना म्हणल्यार पयलीं जेजू परस ऑपरेशन जालां बेगीनच ताका बरें कर आनी ह्या पिडेंतून तुका संपूर्ण सुटका दी सोम्या उमजूर तावन एका भयणीचें ऑपरेशन बरें हातान जालें आनी त्या पासून हें सगळें कुटाम जेजू तुका अर्गां दिता अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू एक भाव एक नवे बिजनेस आरंभ करूं भाई सरला सोम्या ह्या बिजनेसाचेर तुवें आशिर्वाद घाली दे म्हण तो आशेता सोम्या ताच्या बिजनेसाचेर आशिर्वाद घालीन बिजनेस सक्सेस तें कर हेनबट म्हणलो भाव सोम्या कॅन्सर पिडे ह्या दिसांनी ट्रिटमेंट घेवन आसा ह्या कॅन्सर पिडेंत तावन प्रत्येक तरेन किमोथेरपी मारपाक हेचेत विकन ताका बरी भलायकी दी ह्या पिडेंतल्यान ताका बचाव कर जेजू अशोक म्हणल्यार भावाक दुबय जेजू बैंदूरच्या सोम्या जेजू ताका हे बरें काम मेळ्ळां पूण तसो आदलो बॉस ताका रिलीज दिवंक आयकना हें बरें काम सोम्या जेजू बेगीन ताणें रिलीज मेळोंक आनी बरें काम मेळों जेजू फावो कर एका घरान जेजू एका पतीन वायट इश्ट गती सोडून पतीनी लागीं आनी भुरग्यां लागीं मोगा आसलो गो ती मागता जेजू तांची काकुळट कर एका भयणीचें सोडियम लेवल सोडोंक जेजू तिजी भुरगीं मागतात तांचेर काकुळट कर आपल्या पतीनी गुण केल्ल्या खातीर मेलवीन म्हणलो भाऊ जेजू तुका अर्गां दिता होगलाप दिता आदल्या आराधना मागिल्लें सोम्यान जेजू ताका बरें केलां अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आपल्या दुयेन कुटुंबाक आदार दिवचे खातीर सोम्या बरें मोन करच्या खातीर कुटुंबान ती सर पिडा पयस करूंक आनी तशेंच हेका विशेष सावन गॉल ब्लड स्टोनचो सोम्याचे तोंड गुण करूंक ती भयण मागता तिची ज्या कुटुंबाची काकुळट कर एका भयणीची इल्ल्या जालें म्हणजे भयणी सोम्या तिची शुगर लेवल उणी कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू तिजी काकुळट कर हेनरी आनी नॉर्बर्टांक तांकां मानसीक पिडा आनी किडनीच्या पिडेंत गुण कर जेजू ती मागता जेजू तांची काकुळट कर सोम्या जेजू प्रेसिल्ला आनी पास्कल हांच्या जाग्याचो विशय न्याय बऱ्या तरेन इत्यर्थ जावंक तशेंच रीट आनी आयवनांका भुरग्यांच्या दन्या पासत मागता जेजू तांची काकुळट कर हे सर सोम्या गरजो तुजे मुखार दवरता हाचे सांगता जेजू ह्या आराधनाक आमकां कुमो करच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल उदार मनानी दान ह्या सगळ्या लोकांक आराधन पावचे खातीर आमकां आदार दिवन आसात तांचेर तशेंच फुलां दान दिल्या दानीचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांचे बेसांव तूं घाल सोम्या जेजू आज रितीन ह्या रितीन डिवायन मोटिव्ह मालाक तशेंच हांगासर ताचे सिबंदी आनी तशेंच हांगासर व्हिडियोग्राफी आमचो भाव आनी संगीत आमचो भाव आनी आमकां धर्म भयणी आमकां डेकोरेशनां कुमो करची तशेंच आमकां कुमो करचे सक्कट भाव भयणीचेर आशिर्वाद घालचे तूं हांगासर आराधना केल्ल्या सक्कट ह्या भाव भयणीचेर आनी कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या पिरगेजेचेर आशिर्वाद घालचे तूं आमची सर ही रादे आनी त्या सावन तुका समर्पित हांव आनी तुज्या लागीं मागता सोम्या जेजू आशिर्वाद आमचेर कर हालेलुया हालेलुया सक्कट आमी दिंबेर पडया सोम्याची स्तुती करी हालेलुया 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 मगळा जेजू आशिर्वाद घाल सोम्या जेजू तुजी काकुळट आमचेर दाखय जेजू आज हे सगळें सामर्थ्य आमी तुज्या मुखार दवरल्या जेजू आज जेजू तुवें आमकां आपयलां थोडो वेळ म्हणजे संगी रावपा म्हण जेजू तुवें आपयलां जेजू तुजे संगत आयल्या जेजू आमचे दोगो आमचे कश्ट कांद बेजाराय जेजू सगळ्या संवसाराची सबात न्ही मागोवंक जाल्या आयच्या आनी आदल्या आराधना वेळार मागल्यार एका भाव भयणीचेर कर जेजू कर करजो तुजे मुखार दवरता काकुळट कर जेजू काकुळट कर तुजो उजवा हात उबार सगळ्यांचेर उबार सर पिडा शिडा गुण जावं दे सर तमाचे इतर तुमचे जेजू निताळ कर वायट आनी खोटे म्हणटा निताळ कर तुजी दैवीक साकात वाडोवन दी जेजू तुज्या अमलेखान तुजो अभिषेक जावं दी हर एका कुटुंबाचेर हर एका पिडेंताचेर हर एका कुटुंबाचेर भावा भयणीचेर तुजो अभिषेक जावं दी सोम्या सर वायट आनी खोटे म्हणटा पिडेचेर जावं जेजू सोम्या जेजू गुण कर जेजू टच एंड हील अस लॉर्ड from every sickness Lord Jesus heal and touch and Lord you come to let your holy blood anoint us Lord ये देवड़ा
Sacramento, साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदर्या सलवून वेचास्कत विश्व्या भावार्थाची बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना एकाच थाळीन हरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी वार्ता प्रार्थोया ये देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवून सफळ सदांत ते आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जीत आनी रात करताय ससनाच्या ससना आमेन मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतासा तुका पळयतासा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतासा तुका पळयतासा